कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणी. जीवनांतू कष्ट येताना मनाक ಗೊಂದल जाताना परमात्माला ह्या वाणी आम्ही उडगासकोन घेतांती. श्रीकृष्णाला ह्या संदेश आजी काही सार्वकालिक सत्य आमगेल जीवनांतू कसले एक कष्ट येताना ह्या एक वाणी आमका मार्गदर्शक. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सकड वीक्षकांक हाव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेले संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाक हार्दिक जावनु स्वागत करता असल. मेगेलೊಟ್ಟು आज संती वाणी प्रभू आणि सुमिता विवेकानंद भट. सुमिता विवेकानंद भट हन्नी 28 वर्षा फुडे ಯೋಗ ಅಂತೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ केलेलस. तज्ज नंतर मस्तू जनाक हन्नी फ्री योगा शिकयला तज्ज निमित्त मस्तू जनाक उपयोग जाल्लेलो आसा. तशीच हांका पेंटिंग तांजावूर पेंटिंग मागीर पेन्सिल स्केच आनी स्टिचिंगांतू मस्तू आसक्ती आसा ताजी परिणीत वर्कन आसा. क्रोशांतू चंद चंद गोंड करचे हांगेले हव्यासू. भगवद्गीतेंतू हन्नी मस्तू अध्ययन केल्लेलो आसा आनी भगवद्गीते परीक्षेंतू हांका पूर्णांक मेळ्ळेलो आसा. 6 अध्यायू हांका कंठपाठ वर्केन येता. आत प्रस्तुत तांणी विंगड विंगड जनान बरयलेले गीतेचे पुस्तकाचे अध्ययन करता आसंती. तशीच आमगेलोटू आसंती वाणी प्रभू हन्नी मस्तू कार्यक्रमाक मेगेलोटू आयल आसा. तुमकां पुरा जनाक चिरपरिचित. हन्नी बायोलॉजी लेक्चरर जावन आसंती. तशीच CET आनी नीट कोचिंग एक्सपर्ट मस्तू प्रतिभावंते. सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक पुरा विशयांतू हांका मस्तू आसक्ती आसा. आज आमी तुमगेल मुखारी भगवद्गीतेचे 2 कंतू प्रस्तुत करता आसंती. आयच्या कंतांतू आमी भगवद्गीतेचे ಕೆಲವು श्लोक तुमगेल मुखारी दवरता आसंती. ह्या भगवद्गीते म्हण सांगेला रे एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नाही. हा एक महासागर. हाजी प्रत्येक अध्याय एक अले, प्रत्येक श्लोक एक अमूल्य मोती म्हणून सांगेत. ह्या सागर मेजूचे असाध्य म्हळ्यार हाजे आळांतू मेळचे आत्मज्ञान आनी जीवनाचे सत्य. चलारी हाजे एक बिंदू वरकेन आमकां अनुभवाक आयला रे हे आमकां जीवन शुद्ध करचाक पुरो. तशीच आज आम्ही ह्या कार्यक्रमांतू हाजे ಕೆಲವು बिंदू अनुभव करचाक आसंती. कार्यक्रम शूर जाताना कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक सांगेल आसा. हाजेक सामान्य अर्थ म्हण सांगला रे भगवंतू सांगचे तुमगेल कर्म तुम्ही करता वच्चांती फल मेळणू मेळता म्हण सांगून. जाल्यार शास्त्रांतू एक प्रक्रिया आसा. हाजे अनेक दृष्टिकोन म्हण सांगला रे. हंतू 4 हंत आसा. 5 हंतू हाजे फल म्हणून. हे 4 हंतू कसा म्हळ्यार देश काल निमित्त आनी क्रिया म्हणून हे 4 आमी समजावन केला रे ह्या 5 हंतू फल आमकां मेळणू मेळता म्हणून. आतां उदाहरणेक एक आंब्या ससी आमी वोवचे. आंब्या ससी आमी कसला वोवतांती आमकां एक लायक रुचीची आंबो मेळका फल जावन म्हूण सांगून. हे आंब्या सस वयताना सुरवेरी हंत म्हळ्यार एक देश म्हळ्यार खंयचे प्रदेशारी हे वोवका म्हणून. म्हळ्यार ताका एक प्रशस्त जाग जावका. पुरा कडेन आमी वोवचाक जायना. ते प्रशस्त जाग पडोवका. तशीच काल खंयचे ऋतुरी खंयचे समयार वयला रे ह्या रूख चांग रितीर वाडता त्या वरकेन आमी मना दवरून घेवका. मागीर निमित्त कसल कारण एक ससी घरा लागी मात्र वोवचाक की एक आंब्या तोट करचाक म्हण सांगून. एक ससी वोवका जाल्यार ताजे प्रक्रिये विंगड रीती. एक आंब्या तोट करका जाल्यार ताजी प्रक्रिये विंगड रीती. सो त्या वरकेन आमी क्रमारी करका जाता. तशीच क्रिया क्रिया भागू म्हळ्यार हाका ससेक उदक घालचे. तशीच सुर्याल किरण येवचे तशें पळोवन घेवचे. प्राणी पक्षी दाखोवन ताका रक्षण दिवचाक बेल घालचे. सो हे क्रिया भाग. हे 4 हंत आमी सम केला रे हाजी फल मेळणू मेळता म्हणून भगवंतू सांगता. एक सरळ जालेले एक प्रक्रिये. तू 4 हंतू सम केला रे फलितांश येता. त्या सम करणी म्हण जाला रे फलितांश येना. म्हळ्यार रिझल्ट ऑर नो रिझल्ट गॅरंटी खंयचे एक मेळणू मेळता. हे आमगेल जीवनांत वरकेन आमी एप्लाय करून घेतला रे
प्रत्येक सन्निवेशांतू म्हळ्यार चेडूं वांक स्कूल तशी कॉलेजांतू मागीर कामा वत्ताना एक संवसारांतू प्रत्येक कडेन हे मस्तू एक कसं म्हणटा ती एक मार्गदर्शक जावन हे आसा. आनी आमी कसं शिकू का म्हळ्यार आमगेलें कर्तव्य आमी करता वचूं का ताजें फल खंडीत मेळटा म्हूण सांगून भगवंतू आमकां हांगा संदेश दिता. होय, श्री पद्मनाभाल तोंडा दाखून आयलो हो गीतोपदेशू एकाग्रतेरी श्रद्धा भक्तीन वाजून आमी ताजे भाव समेत आमगेल्या अंतकरणांतू ग्रहिसून घेवचें आमगेलें मुख्य कर्तव्य. हे गीते म्हळ्यार ते तत्वशास्त्र इवय मनशास्त्र इवय हांतू मनुष्या जीवनाचे समस्येकय परिहार आसा, देशा समस्येकय परिहार आसा. संक्षिप्तार सांगचे म्हळ्यार हे भगवद्गीते मनशाल जीवनाक करेक्ट वाट दाखोवचे एक GPS म्हळ्यार गीता प्रोसेसिंग सर्वीस म्हणून. आमी खंयचेय काम सूर करतना घेवका जाल्यार मुंजाग्रत कसले ते हांतू भगवंतान सांगला. तशीच चुक्कना अशी करचे आमगेलें कर्तव्य कसले तेवूय हांतू सांगला. श्री कृष्णान अर्जुना निमित्त दवरून युद्धभुमींतू भगवद्गीतेचे उपदेशू जगत्या खातीर दिला. बद्द जावन श्री कृष्णाल उपदेशू सूर जावचो 2 अध्यायांत. तेन्ना आमकां मना येता कसो म्हळ्यार तसले सुरवे अध्याय कसल्याक म्हणून श्री वेदव्यासान जाय म्हणूची पिठिका रूप जावन वो अध्याय दवरला. वो अध्याय वाजून आमी कळून घेतल्यार मात्र मुखावयल्या अध्यायांतू श्री कृष्ण कसं सांगता म्हूण कळूं साध्य. भगवद्गीते सूर जावचेची धृतराष्ट्रान तागेले सारथी जावन आशिल्ले संजयाक प्रश्न करचे मुखांतर. तेन्ना वाजिताल्यांक मना येता हागेल जगतानाची दृश्टीहीन जावन आशिल्ले धृतराष्ट्राकरान गीते प्रारंभ करचे पशी कोणय एक ज्ञानीकरान करो येत आशिल्लें नवें म्हणून तें येवचें सहजची. इतेक वेदव्यासान धृतराष्ट्राकरानची हें प्रारंभ केल्लें म्हळ्यार आमकां येवचें मनांतू सहज. आतां खंयच्योय एक ग्रंथ वाजितना आमी घेवका जाल्यार त्या बुकांक कसं आसा ताजें आमकां कसं प्रयोजन एक आमी वाजू तें योग्य वे म्हूण पळोवन घेताची. तेन्ना हांतू कसो म्हळ्यार धृतराष्ट्रांत असल कुर्डी दृश्टीहीन जावन आशिल्ली वाजूक योग्य म्हणून अर्थ करचाक हें सम म्हूण दिसता. आमी पुराय दोळे आशिल्ले कुर्डे म्हणून लेखूं येत हांगा. आमगेले दोळो ताजे पत्तीच पळयना. तशीच आमी आमगेले अंतरंगा लागीं आशिल्ले परमात्माक पळयना अशी आमी एक कुर्डेच नवें. आमकां समजलेली वाट कळना, खंयची वायट खंयची चांग कसलेय कळना. वट्राशी सांगल्यार धर्मा विशयांत तेवे आमी पुराय कुर्डेची म्हूण येता. आमकां हांतू कसो अर्थ जाता म्हळ्यार अशी धर्मा विशयांतू कुर्डी जावन आशिल्ल्यांक करेक्ट जावन मार्गदर्शन दिवचें आसची भगवद्गीता. कुर्ड धृतराष्ट्रू निमगीता तागेले सारथी संजया लागीं ताका मुखारी जावचे मात्र न्हय रणरंगा चोलचे विशय पुराय दिसचे तसले दिव्य दृष्टी वेदव्यासू दिवन आसता. तेन्ना आमी हें अर्थ करून घेवेत की भगवद्गीता सामान्य ग्रंथ खंडीत न्हय. तें धर्मा विशयारी कुर्डी जावन आशिल्ले एक गोतना अशी आशिल्ले आमगेले तसल जनांक पुराय ते दिव्य जावन दिव्य दृश्टी दिवची तसली हें भगवद्गीते म्हूण लेखूं येता. हाचे प्रथम अध्यायूची अर्जुन विषाद योग. एकल्याल विषादू आमकां कितले अनुकूल जाल्लो पळयाची. वाल्मिकील विषादू रामायणाक मंगलपद्य जावचे कारण जालो. परीक्षिताल विषादू भागवताचे कारण जालो. आतां तशीच अर्जुनाल विषादू भगवद्गीते कारण जालो.
जाल्यार हे अध्यायांतू भगवंतू एक उत्तर उरलयना. इथे म्हळ्यार हें गीतेची पिटिका. ही पिटीक वाजून आम्ही घेतल्यार मात्र हे ग्रंथ गट्टी राबता म्हळ्यार अर्थ. पिटीका गट्टी असल्यार मात्र न्हय ग्रंथ गट्टी जावन राबचे. तशें हाजे सुरवे श्लोकाची धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. म्हळ्यार संजयाला धृतराष्ट्र निमगिता धर्मक्षेत्र जावन आशिल्ले कुरुक्षेत्रांतू युद्धा खातीर मेळ्ळेले मामकाह म्हळ्यार मेग्गेले चेडूं आनी पांडुले चेडूं तांणी कसं केल्लें म्हूण निमगिता. युद्धा खातीर मेळून युद्ध सुरचें तरी कसं जाल्लें म्हूण निमगूचें आशिल्लें, तो कसं केल्लें म्हूण निमगिता. हांतो आमी एक अर्थ करून घेवेत की धृतराष्ट्राक चिक्के स्वार्थ आस म्हूण, तशें जावन तो मामकाह म्हणटा. तशीची खंयचेय कुरुक्षेत्रांतू धार्मिक जावन युद्ध केल्ल्यार तांगेल जय खंडीत म्हणून ताका गोतस. तशें जावन तागेले तोंडांत धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे आयले. ताका तागेले चेडूं अधर्मा सायड आसा म्हणून तेवें गोतस. तेन्ना आमी लेखूयेत की धृतराष्ट्राले स्वार्थ आसल्यार ताका धर्मावय प्रीती आस. हांतो आमी एक अर्थ करून घेवेत कसं म्हळ्यार आमकां गीते ಬಗ್ಗೆ कोळकावेत जाल्यार आमकां हे धर्मा ಬಗ್ಗೆ प्रीती आसूं का म्हूण. हाजेन आमकां ते अर्थ जाता. वय भगवद्गीते ज्ञानाचे खोड सागर. तुम्ही दोघांनी सांगला म्हणकेची आमगेल जिवनांतू खंयचेय एक समस्या येवो त्या समस्या येताना आम्ही कशी चोलका म्हणजे प्रत्येक प्रश्नेकय भगवद्गीतेंतू उत्तर आसा. सुरवेचे अध्याय अर्जुन विषाद योग. हांतू धृतराष्ट्र संजयालेगी निमगिता मिगेल चेडूं म्हळ्यार कौरव तशींची पांडव कसा करतासाची म्हूण सांगून. तेन्ना संजय तागेले दिव्य दृष्टींतू युद्धभूमीचे चित्रण भारी चंद रितीरी विवरण दिता. युद्धभूमीचे दोन्ही दिकाक वीर शूर जलल तसले योध तांगेले शस्त्रास्त्र भरलल तसले हस्ती घोडो पुरो घेवन रब्बिला सांती. तशींची युद्धभूमींतू शंखनादू युद्धाचे डोळ्ळू ताजी शब्दू प्रत्येकय सगळे युद्धभूमी आवर्सून घेतील आस. विशेष जावन पांडवाल पक्षांतू श्रीकृष्ण परमात्मू तशीची अर्जुन तांगेले शंख देवदत्त तशींची पांचजन्य फुंकित असाची. हाजी निमित्ती कौरवाले हृदयांतू एक रितीचे भय प्रारंभ जालेलो आसा. तशींची दोन्ही दिकाचे योध तांगेले ध्वज दवरून तयार जावन युद्धभूमींतू तयार जावन रब्बिला सांती. तशींची हे युद्ध केवल दोन्ही शरीराचे मध्य चलचित असले एक युद्ध नाही. हे धर्म अधर्मा मध्ये चलचित असले एक नैतिक युद्धाकय वेदिक जावन आस म्हूण सांगून हांतू कळता. हांतू अर्जुनाक गुडाकेश म्हूण सांगून मस्त कडेन उल्लेख केलेलो आसा. गुडाकेश म्हळ्यार निद्देक जय पाविलो म्हूण सांगून. अर्जुन तागेले शस्त्रास्त्र विद्ये खातीर कठीण परिश्रम त्याग करून तो निद्देक जय पाविलो आसा. त्या खातीर मस्त कडेन ताका गुडाकेश म्हूण सांगून घेवन आपयल्लो आसा. तशींची दुर्योधन द्रोणाचार्या लागी तांगेले सैन्याचे प्रमुख योधाल परिचय वरकेन हे अध्यायांतू हे श्लोका मुखांतर करताची. भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तीर तथैव च म्हूण सांगून. सुरवेक सांगताची भवान म्हळ्यार तुम्ही द्रोणाचार्य म्हणून तांगेले नाव सुरवेक सांगताची. द्रोणाचार्यांक तांकां सेनानी पट्ट मेळ्ळा नातिले खंय असमाधान मन आस म्हण जाल्यार ते वच्चो म्हण सांगून भवान म्हण सांगून सांगताची. ताजे नंतर कृपाचार्य तशींची तांगेले चेडूं द्रोणाचार्यल चेडूं अश्वत्थामा तशीची सौमदत्ती म्हळ्यार रायू सोमदत्ताल पूतू मागीर विकर्ण म्हळ्यार धृतराष्ट्राले तिन्नीची पूतू. अशी प्रत्येक एक शूर वीर जलल तसल योधाल नाम सांगताची. अनेक श्लोकांतू दुर्योधन सांगता अन्येव बहवः शूराः मदर्ते त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः म्हूण सांगून. म्हळ्यार हांगा हांव आतां उल्लेख केलेले योध नैशी
मिगेलोट्टू होराट कोरची कतीरी मस्त अनिकेसकड योध आसांती तांकां शस्त्रास्त्रांतू लायक रितीरी तांणी तरबेती घेतिली आसाची तशी युद्धा कतीरी भिवून आम्ही सोलवताच म्हण मनांत कसले अंजीक दवरका म्हण येन्ना तांणी पुरा योध तांणी प्राणत्यागावर केन तयार आशिल्ले तसले योध तशी जावन मनांत कसले असमाधान नाका म्हण सांगून दुर्योधन द्रोणाचार्याक ह्या 2 श्लोका मुखांतर चंद रितीरी एक अभय दिता. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕೌರವ ಪಕ್ಷ ಕಶಿ ತಯಾರ್ ಜಾವನ್ ರಬ್ಲಾಕಿ ತಶೀಚಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷವರ್ಕೇನ ತಯಾರ್ ಜಾವನಸ್ ಹಂಗ ಅರ್ಜುನಾಲ ಸಾರಥಿ ಜಾವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೂಚಿ ಆಯ್ಲ तशीची अर्जुनालोट्टू तागेले भाव म्हळ्यार धर्मरायू भीमू अशा नकुलो सहदेवू पुरा जन तागेलोट आसतना अर्जुनाक युद्ध शूर जावचे पशपुडे एक कुतूहल म्हळ्यार दुर्बुद्धी आशिल्ल्या ह्या दुर्योधनाल पक्षांतू कोण कोण आसंती म्हण सांगून तो कृष्णाक सांगता सेनयोर उभयोर मध्ये रथस्थापय मेच्युता म्हण सांगून म्हळ्यार दोन्ही सैन्याचे मदे वचून आमगेल रथ राबये म्हणटा. श्रीकृष्ण साक्षात परमात्मूची तागेलो सारथी जावन आशिल्लो तो हे रथ घेवन मदे हाण राबयता. तेदन अर्जुन पळयता एदूर पक्षांत कोण कोण आसा. साक्षात तागेल गुरू द्रोणाचार्य, तागेल आज्जू भीष्माचार्य, तागेल मांतू बाप्पा मावळे बाब्बाव चेरडूव नात्र बंधू मित्र हे पुरा पळयताना ताका मनांत एक नमन्याचे कळवळ सुरू जाता. मनांतू एक द्वंद्व दोळ्या दाखून उद्दा येता. एक व्यथे दुःख जाता ताका. कसल करची म्हूण कळताना हे मनाक न्ही शरिराक एक संबंध आसा. तस जावन हे मना जालेले दुःख तागेले शरिरा वयरी प्रतिफलन जाता. म्हळ्यार ताळो सुकून वता, हातपाय कडकड येता आनी तागेले हाता आशिल्ली गांडीव तोग्गू पडता. ताका युद्ध करची तसल परिस्थिती री तो ना. इता म्हळ्यार तागेले सुप्त मना आशिल्ले एक व्यामोह ते भायर येता. या द्वंद्व आनी अज्ञान म्हळ्यार एक व्यामोहाचे एक बिरुगाळी या अर्जुन म्हळ्यार एक भीमवृक्षा वयर पळोवन अर्जुनू कंपन जाता. ताका सगळे देह हालता, गांडीव हाता दाखून निसोन पडता. असल परिस्थिती री अर्जुन सांगता केशवा म्हाका युद्ध करूं जायना. मेगेल अंगांगा शक्ती ना. मेगेल हातपाय कडकड येता आस. मेगेले जन मेगेले बंधू मित्र हांकां हांव कशें मारचें. एक राज्य भोग सुखा खातीर हांकां पुरा मारून हांव ते कशें भोगू जाता. सो म्हाका राज्य नाका कसलें नाका म्हूण सांगून नुता बसता. हांगा अर्जुनान केलेले चुकी म्हूण सांगल्यार ताणें तागेले कर्तव्य विसरलेले. हागेले कर्तव्य कसले क्षत्रिय जावन धर्मरक्षण करचें हागेले कर्तव्य. जाल्यार अर्जुन हांगा कसं करता. तागेले गांडीव तोग्गू दवरून धर्मरक्षण करचें सोडून अधर्माक शिक्षा दिवची सोडून नुता बसच्याक तो इश्ट पावता. म्हळ्यार समस्या एदूर सुचाक ताका शक्ती ना जाता. हे अध्यायांत सुरवेरी कितली उत्साहारी तो सेनयोर उभयोर मध्ये रथस्थापय मेच्युता म्हणलो अर्जुन हाजे अखेरींतू कसं जाता म्हूण सांगल्यार ह्या अज्ञान द्वंद्व आनी एक व्यामोहारी तागेले कर्तव्य विसरून तागेले बिल्लू बाणां तोग्गू दवरून नुत बसचे आमी पळयतांती. ह्याची अर्जुनाले विषाद योग. वय तुम्ही सांगल्या वरीची अर्जुन तागेले जना ओटू ताका रणभूमीत युद्ध करका पडताना विषादारी येवन ताजी जावची वियोग आलोचन करूनची कृष्णाला येवन सांगता म्हाका हांकां पुराय मरण दिवच्या ना आनी तांगेल वियोगारी म्हाका राज्यभार करूंकंतू ना. मरण म्हळ्यार म्हूण सांगता तो कृष्णाक. मरण म्हळ्यार मनशा लागील एक व्हडलो रोग. आत्मविंगड देह विंगड म्हणून अर्जुनाल मात ते येयना. ते कळल्यार हे इतले दुःख करचे प्रमेय ना आसता. तश जावन अर्जुन कृष्णाला निमगीता. कृष्ण सांगता अर्जुनाक तूं अशी शरिरा वियोगा खातीर दुःख पावचे म्हळ्यार ते उचित न्हय म्हूण. तश जावन हो दोन्ही अध्यायाचे ह्या दोन्ही अध्यायाची 22 श्लोकांतू श्री कृष्ण ताका मरणा बग्गे विवर्शिता. ही एक सहज क्रिया हांतू कांय ना म्हूण.
भासांसि जीर्णानि यथो विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्याति संयाति नवानी देही. म्हळ्यार एक मनुष्य तगेले जीर्ण जाल्ले अवंगाल काण घालून नवे अवंगाल घालता. तशीची मनुष्य तगेले पोरणी जावन जीर्ण जाल्ले देह सोडून अनेक देह सरवता. इतलेची जन्म आनी मरण म्हळ्यार म्हणून श्रीकृष्ण सांगता. आतां पोरणी जाल्ले अवंगाल काणू आमी नवी घाल्यार आमी ताका दुख्ख पावतावे ना नवे. ताजे पशी आमी खुशी पावताची. तशीची द्रोणू भीष्म पुराई तांगेल पोरणी देह सोडून नवे देहा वताची. ताजे खातीर आमी खुशी पावका म्हणून श्रीकृष्ण अर्जुना सांगता. हांतू तो तथा शरीराणी म्हूण भगवंत सांगता. इते म्हळ्यार एक देह सोडून अनेकाक वच्चे सहज म्हूण सांगता तो. हाजे खातीर भागवतांतू वसुदेव एक चंद उदाहरण दिता. हे पोरणी देह सोड नव देहा वच्चे म्हळ्यार ते मनशान चमकून गेले तितले सरळ ते म्हूण तो सांगता. आमी मनुष्य दोनी पांयान राबताची. तसले चमकूच कितली पांयान दोनी म्हूण आमी लेखताची जाल्यार बदजान चमकूचे एका पांयान मनशान. चमकूच खातीर एक पांय नेला उरविताना मुखार दवर तो अनेक पांय उबारता. ताण दोनी पांय भुमीर वटू एकू पांय आसता चमकताना. ताण वटू दोनी पांय दवरलो म्हळ्यार तो राबलो म्हूण. तशीची सरळ जावन शरीर एक शरीरा दाखून देह आमगेले अनेक देहा वता. इतलेंची हें म्हणून श्रीकृष्णान सांगचे. तशी देह आमगेले एक अवंगाल्या वरीची रक्षणे खातीर मात्र. भगवंतू मरणांतू आमकां दुख्ख दिवची तितले भगवंत निश्करुणी न्हय. वापस नवे देह दिता न्हू आमकां म्हणून तो सांगता. आतां एक आवसू तागेल चेरडाक तिका इच्छे वरी तिगेल इच्छे वरीची अवंगाल चेंज करता. तशीची भगवंतू हे आत्माचे देह तागेल इच्छे प्रकार अनेक देह दिता. ते तो केदना दिता ते कोणाकय कळना. हांतू आमकां एक अर्थ जाता की आत्मा म्हळ्यार ताका आत्माक तागेल देह चेंज करचे स्वातंत्र्य आसना. ते पुराय भगवंता निमितीची आनी केदना जाता कोणाकय कळना. वय अशींची मुखार सितची युद्धभूमींतू मरणा खातीर भिवन आशिल्लो तसले अर्जुनाक समाधान करचे खातीर श्रीकृष्ण परमात्मो शरीर तशींची आत्माचे मध्य आशिल्लो तसले व्यत्यास हे दोन श्लोकांतू सांगता. अच्छेद्योयम मदाह्योयम अक्लेद्येशोच्च एवच नित्य सर्वगत स्थाणू अचलोयम सनातनः म्हूण सांगून. म्हळ्यार आत्माक आमी धरच्या जायना, मारच्या जायना, लासच्या जायना, तशींची वाऱ्यांतू सुकोवच्याक जायना. आत्म म्हणजे नित्य सर्वगत स्थाणू म्हळ्यार नित्य जावन आशिल्लो तसले वर्तमान भविष्यत भूतकाल हे तिन्ही कालांतूय अस्तित्व आशिल्लो तसले. सर्वगत म्हळ्यार वाऱ्या म्हणके पुरा कडेन पुरा प्रदेश व्यापिसून घेवत तसले शक्ती आशिल्लो तसले एक वस्तू. तशींची स्थाणू म्हळ्यार अचल जावन एक कडेन राबची तसले शक्ती आशिल्लो तसले एक वस्तू. म्हळ्यार एक प्लेसा दाखून अनेक कडेन ते वचना अचल जावन राबची तसले म्हूण सांगून घेन. तशींची सनातन हा म्हूण सांगून सांगिल्लो आसा. सनातन म्हळ्यार मस्त प्राचीन म्हूण सांगून घेन. तशी आत्माक सनातन म्हणला म्हण जाल्यार आमगेले सनातन धर्म म्हूण आमी सांगताची हे वय आत्माचे धर्म जावन आसा म्हूण सांगून आमी सांगेत. तशींची मुखार सितची अनेक एक श्लोकांतू आत्माचे चंद रितीर वर्णन केला. अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि म्हूण सांगून. म्हळ्यार अव्यक्तोयम हे आत्म म्हणजे आमकां व्यक्त करूंक जायना. म्हळ्यार दोळ्याक दिसना. भौतिक जगतांत आशिल्ली प्रत्येक वस्तूय आमकां दिसता जाल्यार आत्म आमकां दिसना. आतां बल्बा भितर ते लायट येतनाच आमकां कळचे ताजे भितर करंट आसा म्हूण सांगून घेन. तशींची आमगेले हे देहा भितर आमगेलो आत्म येवन आमगेल्या देहाक एक जीव दिता. तशींची अचिंत्योयम
म्हळ्यार आत्म आमगेलं चिंतन एक मेळना तसले आमी खंयचेय एक विशय आसच्या पुरो एक वस्तू आसच्या पुरो ताजे बगे आलोचन करतना ताजे आकारू बण्णू गात्र कसलय एक आमगेल मन येता जाल्यार हे आत्मा विशयारी आमी आलोचन करतना हे आमगेल आलोचनेक मेळना. तशींची अविकार्यम म्हळ्यार बदलावण नातिल्या म्हूण सांगून आमी खंयचेय वस्तू हाडल्यार ते न हाडले म्हूण जाल्यार ते पोरणी जाता. तशींची रात्री आयल कळवल नंतर दिवस येता, दिवस कळवल नंतर रात्री येता. तशींची आमगेले जिवनांते तीन हंत बाल्य यौवन तशींची वृद्धाप्य म्हणून तीन विंगड विंगड हंत येता. तशी येताना प्रत्येक वस्तून ते बदलावण आस म्हण जाल्यार आत्माक बदलावण ना. ते आमी सान आसतना आमी जन्मा येताना आमगेले कशें आशिल्लें की आजीकय आनी मुखारीकय ते तशी आसता जाल्यार तशी जावन आत्म म्हूण सांगल्यार हांव मिगेल शरीर मिगेल न्हय. तशी जावन आत्म आनी शरिराचे व्यत्यास म्हळ्यार ताका आशिल्ले तसले कशें ते विभिन्न जावन आस म्हूण सांगून आमकां कळ्ळें म्हण जाल्यार आमी कोणालेय मरणाक आमी दुख्ख पावना ती. तशी जावन मरण म्हणजे आत्माक विना शरिराक न्हय म्हूण सांगून श्री कृष्ण परमात्मो अर्जुनाक चंद रितीर विवरण दिता. पळय हें जनन मरण देह आत्म हें पुरा आयकतना तसले एक मनस्थिती आमकां पावच्याक साध्यस्व्या म्हूण सांगून म्हळ्यार लागींच्यार एक मरण जातना तितले एक त्या एक मनस्थिती म्हळ्यार ते घेवची तसले एक परिस्थिती आमकां जातव्या म्हूण सांगून एक आलोचन येता न्हय म्हळ्यार आमी पुरो सामान्य मनुष्य न्हय त्या परमात्मान त्या शक्ती दिवका अनुग्रह कोरका जाल्यार परमात्मा सांगता असल एक मनस्थिती येवका जाल्यार ताणें स्थितप्रज्ञ जावका म्हूण सांगून हे स्थितप्रज्ञाक मात्र हे मनस्थिती येवच्याक साध्य आस. अर्जुन निमगिता स्थितप्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्तस्य केशवा म्हणून समाधीन तशिल्या स्थितप्रज्ञाले लक्षण कसल्या म्हणून कृष्णाला निमगिताना कृष्ण सांगता मन आशिल्ले सक्कड आशी त्याग केलोलो आत्मान तूं तृप्ती जालोलो तो स्थितप्रज्ञो म्हणून सुख दुःख समान जावन घेतलो फलापेक्षनाशी कर्म करतलो आसे दुःख भय हांतू दाखून एक मुक्त जालोलो तसल्याक आमी स्थितप्रज्ञ म्हणून सांगता ती. हे आमगेले बुद्धी म्हूण सांगल्यार एक सरोवरशी एक निर्मल सरोवर कशें आसता एक कन्नडशी आमी पळयल्यार आमगेले तोंडय दिसता तांतू आनी ते मुळा आशिल्ल्या पात्तोरू माती फुलं कसं आस की ते पुरो आमकां दिसता निर्मल सरोवरांतू जाल्यार ते सरोवर हल्ल्यार आमकां ते मुळा आशिल्ले कसले दिसना. सरोवर कसला हलता कोणी जो फात्तोर उड्डयल्यार एक वार बिस्वताना ते सरोवर हलता म्हणून तशीची आमगेल्या बुद्धी वैरवर्केन हे व्यामोह म्हळेले एक वार बिस्वतची आसता जाल्यार श्रीकृष्ण सांगता स्थितप्रज्ञ कशें आसता म्हण सांगल्यार ह्या संसार म्हळेले एक सागरा दाखून वयर येवन रबिले एक द्वीपशी म्हळ्यार सुತ್ತमुत्त आसता अल्लोल कल्लोल समुद्र जाल्यार द्वीपा भितर आस परमशांती न्हय म्हळ्यार एक मनुष्य तागेले सुತ್ತमुत्त कसले जाता असो तागेले भितर ताणें आंतरीक शांती वाडोवन घेतल्यार तो स्थितप्रज्ञ म्हूण सांगून हे आमगेले आत्ताचे एक ಒತ್ತಡ जिवनाक मस्तू अन्वय जाता. म्हळ्यार धावंत युग कोणाकय पुरसत ना पुराजनाकय एक नमने ಒತ್ತಡ हांगा श्रीकृष्ण कसं सांगता म्हणारे आमी लेखील म्हणके पुरा जायना मनुष्याक कष्ट येता सूख येता पुरा येता जाल्यार जिवनांतू खंयचे एक घटन जाताना एक समान मनस्क जावन म्हळ्यार एक शांत मनार ते स्वीकार करचे तसले एक मनोभाव अपेक्षेचे एक नियंत्रण भावनेचे एक समतोलन तशीची निरहंकार आणि एक निस्वार्थ मनोभाव एक सेवे करचे तसल मनोभाव आध्यात्मिक दृष्टिकोन ह्या पुरा आमी वाडोवन घेतल्यार स्थितप्रज्ञ जावचे सुलभ म्हूण सांगून श्रीकृष्ण सांगता जाता की ना म्हूण सांगून प्रयत्न आमी करता तितलेच. भगवंतो अर्जुनाक स्थितप्रज्ञ आशिल्लो तागेल गुर्तु कशी धरचे म्हूण सांगता. हक्का मुख्य जावन आसचे इंद्रिय निग्रह हे सक्कड जनाच्यान सुलभ साध्य ना. तश जावन अर्जुन निमगिता कृष्णा लागी हे देवा पळयला परोक्ष ज्ञानी एक स्थितप्रज्ञाक आमी कशी गुर्तु धरयेत म्हूण
ताका दोन्ही अध्यायाचे 58 श्लोकांतू श्रीकृष्ण चंदकोन विवर्षिता यदा संहरते चायं कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. असल ज्ञानीक तांगेल मनात देवाल विषय वैरी ಗೊಂದಲೂ असना. इथं म्हळ्यारी त्यांनी तांगेल मन कसं असले री तांगेल देवा वैरीची समाधी स्थिती राबून विंगडांत खंयच्यांतूय असना तांगेल मन. आत्ता एक कूर्मू शत्रून येताना सहज जावन तागेल अंगांग पुरे कशी तागेल भितर तांडून घेत की तशीच ही एक मनशान इंद्रिया विशयारी तागेल इंद्रिय पुराय तागेल हातांत घेतली म्हण तरी जाल्यारी तो स्थिर बुद्धीचो म्हूण येत म्हणून देव सांगता. तशीची त्या मनशाले कंट्रोल इंद्रिया वैरी कशी असत म्हळ्यारी ताणी सांगल्या मात्र तो दोळ पळयता कानू तो विषय ऐकता. दोळ्यान पळयल्यारी तागेल मन मात्र देवा वैरी असता. तशी देव सांगता हक्काची आम्ही अपरोक्ष ज्ञानी एकय स्थिर बुद्धीचो स्थितप्रज्ञो म्हणून गुर्त धोर्येत म्हणून. हांतू कसं कळत म्हणारे आमका देवा पडवूच कतिरी त्या कष्टारी पडविलेले इंद्रिय निग्रह कशे असता म्हणून कळता आमका. वै मुखावेल्या 2 श्लोकांतू श्रीकृष्ण परमात्मो मनुष्य विनाश कशी पावता म्हणून सांगून विवरण दिलेलं असा. ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषोपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधोभिजायते म्हणून सांगून. म्हळ्यारी खंयचे एक विषय जेव्हा एक वस्तूचेरी आम्ही आलोचन करताची त्या विषयाचेरी एक त्या वस्तू वैरी आमका आलोचन चढता आम्ही त्याच विषयी आलोचन करताची अशीच आलोचन करता करताची आमका ताजी वैरी आसक्ती येता. मागीर आसक्ती चढता चढताची आमका अटॅचमेंट येता. आम्ही सांगताची ताका कामना म्हणून सांगून घेन. कामान येताना आमका त्या वस्तू आमकां सोडला आनी कोणाकय मेळू नज म्हणची तसल एक भावना आमगेल मना येता. ताजी निमित्ती कसा येता आम्ही लेखला म्हणके खंयचेय जायना तशी त्या वस्तू आमकां मेळका म्हूण लेखिलाय विंगडाने कोणेय अनुभव सुचाक गेल्ले म्हण जाल्यारी आमकां क्रोध येता. क्रोध म्हळ्यारी कोप म्हूण सांगून घेन. अशींच मुखार सितची ह्या कोपा विशयारी अनेक श्लोक सांगिल आसा. क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृती विभ्रम स्मृतिभ्रंशात बुद्धिर्नाशः बुद्धिर्नाशात प्रणश्यती म्हूण सांगून. म्हळ्यारी कोपा निमित्ती आमकां सम्मोह म्हळ्यारी एक खंयची एक वस्तू वैरी चड प्रीती चड मोग व्यामोह म्हणटाची त्या येता. व्यामोह आयले म्हण जाल्यारी आमकां एक खंयचे विशयाचे यथास्थिती कसले म्हूण सांगून कळल्यार ते धांपून वता व्यामोहा निमित्ती. ताजे नंतर आमकां ताजे अटॅचमेंट येता. तशींची हे कोपा निमित्ती आमगेले स्मृतीनाश जातके स्मृतीनाश जाता म्हूण सांगल्यार आमगेल बुद्धी काम करना. आमगेल बुद्धी काम करनी केदना की तेदना आम्ही खंयचे विषय केल्यारी खंयची काम केल्यारी ते वायट म्हूण आमकां मनाक गोतस की त्याची काम आम्ही करताची. इत्याक म्हळ्यार आमगेल बुद्धी नाश जालेलो आसा. सांगताची विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणून सांगून घेन. म्हळ्यार हे कामाने दाखून स्मृतीनाश जावन ताजी निमित्ती बुद्धीनाश जाल्ले. बुद्धीनाश जातरी आम्ही कोरना खंयची काम करू नज की ते काम करून आम्ही विनाश पावताची म्हूण सांगून. हे कशी म्हळ्यारी आम्ही कितले की वर्स लागून संपादन करून दवरलें तसले धन संपत्त एक दिवसांत एकय चोरान येवन कंपून व्हरची की एकय खंयचे एक प्रवाहांतू येवन होळणची की कशी त्या जाता. हे सकड कशी जाता म्हळ्यार हे प्रारंभ जालेले कामना निमित्ती. तशी जावन आम्ही हे कामना म्हणचे भावना मना दाखून काडका म्हूण सांगून श्रीकृष्ण परमात्मा सांगता. पै आता स्थितप्रज्ञ स्थिती इंद्रिय निग्रह आणि कामने दाखवून कशी जय घेवका म्हणून ह्या कृष्ण भगवद्गीतेरे सांगता सांगताची ह्या संसार मिळेल एक कशी आसका म्हणून भारी एक चंद विवरण दिला. संसाराक तो एक मत्ती तोगु पाय वैरी आशिल्ले एक वृक्षाक होलिके करता श्रीकृष्ण. ऊर्ध्वमूला मद शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानी यस्त वेदस वेदवेत म्हणून सांगून. म्हळ्यार ह्या मत्ती तोगु पायर वैरी आशिल्ले एक रूक
एक संसाराक कशा होलीक कोरयत म्हळ्यार केदनय मूळ तोग्ग आसता रुक्काचे. या मूळ तोग्ग आशिल्ले निमित्त त्या रुक्काक भूमी दाखून सत्व मेळटा. जाल्यार ह्या माती तोग्ग पाय वैरस ऊर्ध्व मूला म्हळ्यार मूळ वैरस म्हळ्यार परमात्मू वैरस परमात्मू त्या वृक्षाक शक्ती दिता म्हणून हाजे एक अर्थ. परमात्मू वैर दाखून ह्या वृक्षाक शक्ती दिता. तशीच मदशाकम ताजे पूरा रुक्काचे रेंबे कोंबे पान पूरा भूमी वैरी अशी हरडून आस तोग्गू. त्या कसले अर्थ म्हळ्यार आमगेले जीव जगत्तू आमगेले जड वस्तू आमगेले भौतिक जीवन आमगेले मोह पाश म्हणटा ती कर्म म्हणटा ती आमगेले पुरा एक जीवन शैली प्रत्येक ते सांगतास म्हळ्यार पुरा भूमी वयर आसा म्हण सांगून. आनी अव्ययम प्राहुरव्ययम म्हण सांगल्यार हे जीव जगत्तू कसलं आसा जगत्तू हे शाश्वत न्हय बदल जात असता. जाल्यार हे संसार म्हळ्यार वृक्ष हे केदनय शाश्वत बदल जायना म्हणून श्रीकृष्ण सांगता. तात्पर्य कसं म्हूण सांगल्यार रुक्काचे रेंबे कोंबे पान पुरो पोण वच्चा पुरो तशीच हे जगत आशिल्ले कितलीकी जिवी आनी मुक्त जावन वत्तांती जाल्यार केलव जिवी अंटून आसतांती. तस जावन पान पोण गेल्यार रूख शाश्वत इता म्हळ्यार मूळ वैरस तो परमात्मू हे जगत राखत आस. म्हळ्यार परमात्माला इच्छे प्रकार हा जगत चलत आस. म्हळ्यार हांगा पुरा जिवी मुक्त जावचे जिवी अंटून आसचे जिवी जगतार आसचे हे पुरा परमात्माले इच्छे तागेले प्रकारची हे चलचे. हे रूख म्हळ्यार एक सांकेतिक. तस जावन आम्ही ह्या जगतांत आसतना वैर आशिल्ले परमात्माले एक संपर्क दवरून घेवका म्हूण सांगून हाजे एक तात्पर्य. आनी हे माती तोग्गू पाय वैरी आशिल्ले रुक्काचे गुण अर्थ करून घेतिलो तो आमगेले वेदशास्त्र वर्केन गोत्त आशिल्लो म्हूण सांगून हाजे एक अर्थ करून घेवयात. वय श्रीकृष्ण अश्वत्थारुक्का चित्रण दिवन तशी मुखारसून सांगता की न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नातो न चादीर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा. म्हळ्यार जगत रूप जावन आशिल्लो हे अश्वत्थारुक्काचे यथार्थ रूप अर्थ कोण घेवचे भारी कष्ट म्हणून सांगता श्रीकृष्ण. इते म्हळ्यार हो जगत बदलत आसता तशी बदल बदल जावन आसचे हाजे रूप यथार्थ रूप कळू जायना. आम्ही लेखताची हो जगत ताजितले बदलत आसता म्हूण जाल्यार बदल जावन परमात्मू हे चलोन व्हरत आसता. अशी हांगा जगत्यांतू खंयचेय शाश्वत न्हय जनताय बदलत आसताची. हे जगत नमगुच्याक अर्ह ना. आज आस्तिक आशिल्लो फाय नास्तिक जावचो पुरो एकय सुरवेक नास्तिक जावन आशिल्लो मागीर परम आस्तिक जावच्याकय पुरो. तशी जावन हो जगत नमगुच्या अर्ह न्हय म्हूण. नातो न चादीर न च संप्रतिष्ठा म्हळ्यार हाका आदी ना अंत्य ना. तशी लायक स्थिरते ताजे पशी फुडें ना जाल्यार हो जगत नाश अंतू जाता. जाल्यार हाका कारण मात्र श्रीकृष्ण परमात्मो आसता. तश म्हणून तो एकपंता जगत्या नाश करना. जन्मा येतरी जाल्लेल तशीच स्वल्प स्वल्प जावन मरणा रुपारी नाश जात आसता. तशी अश्वत्थमेनं सुविरूढ मूल श्रीकृष्ण सांगता हे रुक्का चित्रण हांव इते दिल्ले ते प्रती एक मनशान अर्थ करून घेवका. इते म्हळ्यार हाजी मूल अंत आसचे विष्णू म्हळ्यार माती. जगन्माते लक्ष्मी ताज पाळा रुपार आस. तिका आश्रय जावन आसचे माती म्हळ्यार त्या जाग्यार विष्णू आस. सुविरूढ मूलम म्हळ्यार हे पाळ भारी घट्टी. तश जावन हे अश्वत्थारूक पाडोसुच्याक सुलभ साध्य ना कोणाच्यानय जायना. ताज खातीर देव सांगता असंग शस्त्रेण धडेन चित्वा. म्हळ्यार तुका हो रूख पाडोका जाल्यार इते पाडोका. इते म्हळ्यार कोणाक देवा पळोवका म्हणून मन दिसत इच्छस की तांणी हो अश्वत्थारूक कात्तोरका म्हूण सांगता. ते
खंयचेय शस्त्रान आनी कातूरू जायना. ताका मुख्य जावन आसचे शस्त्र म्हळ्यार ज्ञान. हे ज्ञाना निमित्ती आमी देवाक अर्थ करून घेवन हो रूख कातोरका. ताका मन जावका. दृढ मनारी दृढ चित्तारी आमी तो रूख कातोरका जाता. ताजे खातीर आमगेल मन मस्त स्ट्रॉंग जावका. असंग शस्त्रेण म्हळ्यार हे जगत्याक वैरी आशिल्ले आमगेल अभिमान सोडका. ताजे खातीर हे अटॅचमेंट सोडली वे तेन्ना हे रूख आरामेर आमकां कातूरू जाता. ते मन आमगेले मस्त स्ट्रॉंग जावका हाका. हे मना स्वभाव कसो म्हळ्यार खंयच्याकय एक अणसून घेवच्यो. त्या मनाक दिसचे म्हळ्यार हो जगत आनी तंत आशिल्ले आमगेल जन. ते मन ताका अणसून वता. आतां ते तंत दाखोवन सोडवाचे भारी कश्ट जाता. ते अटॅचमेंट सोडू जायना. ताजे संग सोडू कश्ट आसा. तेन्ना कसो करता म्हळ्यार देव सांगता त्या जाग्यार देवा हाण राबोवका. देवा हाण राबयतना आपापीची आमकां जगत्या नंटू उणी जावन देवाल वैरी नंटू चड जाता. ते नंटू चड जाल्यार तशीची आमकां देव जाय तो आमगेलोची. तो जाय आमकां जाय म्हळ्यार जाय तितलेची. तशी जाताना देवा वैरी सोडू जायना ती नंट आयलो की जगत्या वयर आशिल्लो नंटू गेल्ल्या वरीची. तस जावन श्री कृष्ण सांगता हो रूख कातराची म्हूण. हांगा रूख एक काल्पनीक. ताजे कोंबे रेंबे पाळ पुराय कातरली सताना माती आनी पाळ सोडल्यार बाकी पुराय अस्वतंत्र. ते माती आनी पाळ म्हळ्यार विष्णू आनी लक्ष्मी. सो लक्ष्मी नारायणाले आश्रय आसचे हे पुराय वरलेले तांगेले जाय कसले नाक कसले देव पळोवंक येता. सो आमी हान्नी दोग जण नित्य शाश्वत म्हूण अर्थ करून घेवन घेतल्यार आमी ते वरलेले अटॅचमेंट ऑटोमॅटिकली सोण वता. देवा वयले संग मात्र व्हरता. तेन्ना आमी सुलभेरी देवा पळो येता म्हूण हांतू श्री कृष्ण सांगता. वै जगत्याचे अटॅचमेंट सोडू मुक्ती मार्गारी वचका जाल्यार प्रयाणिकाले बुद्धियेंतू ताणे कसं दोरगेन वचका तागे लागी कसं क्वालिटी आसका म्हूण सांगून हे 15 अध्यायांतू एक श्लोकांतू चंद्रितीरी सांगिल आसा. निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञेर गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययम तत् म्हूण सांगून गेन. म्हळ्यार मुक्ती मार्गाक वचका म्हूण गेनू मुक्ती मेळका म्हूण आमकां पुरा जनाक आशे आसा. जाल्यार मुक्ती मार्गाक वच्चेंची मस्त एक व्हड एक साधन म्हूण सांगून गेनू सांगेत. ताका मस्त साधन जावका छल जावका. तशी पळोवच्या गेल्यार आमगेले साधारण मनशाले की सामान्य जनसामान्याले अर्हते शून्य म्हूण सांगून सांगेत. जाल्यार शून्याक एक मोल येता ताजी मागशी एक संख्या येताना. तशींची हे शून्य दलाल तसला शरीराचे फाटीबलाक मागशी देव राबून गेनू हे शरीराक एक नवी चैतन्य देव दिता म्हूण सांगून गेन. देवान आमगेल भितर येवका जाल्यार देवा वयरी आमी केंद्रीकृत आमगेल मन केंद्रीकृत करका म्हूण जाल्यार आमगेल भितर आशिल्ले तसले अहंकार नाश जावका म्हूण सांगून गेनू ह्या श्लोका मुखांतर स्पष्टने दिता. निर्माण मोहा जितसंग दोषा म्हळ्यार मोह आसच्यान हांव तावळ सांगला म्हणके कामन व्यामोह हे दोन्ही कोणा लागी ना की तो म्हळ्यार भौतिक जगत्यांतू जावची तसले आशिल्ले तसले खंयचे एक वस्तू वयरी ताका आश वेयना तांतू आसक्तीवर केन्ना. तशींची अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाहा म्हळ्यार आध्यात्मावर वयरी मात्र तागेल मन आसा. तागेल मन केंद्रीकृत जाल्यार केवल तागेल आध्यात्म साधने वयरी भौतिक जगत आशिल्ले खंयचे विशयारी तागेल मन वचना. तशींची द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञेर म्हळ्यार सुख दुःख म्हणजे द्वंद्वां दाखून तो भायर आयला. आमी सामान्य जन कसं करताची सुख आयल तेन्ना खुश भोगताची दुःख आयल तेन्ना आमी दुःख भोगताची. जाल्यार मुक्ती मार्ग भायर सरलेलो परमात्माले सानिध्य जावका म्हूण सांगून घेन भायर सरलेलो प्रयाणिकाक हे द्वंद्वा दाखून भायर येवचे एक व्हड अर्हते म्हूण सांगून सांगिल्लें. म्हळ्यार सुख दुःख ह्या दोन्ही संदर्भारी तो खंयचे सुखाक मन दिना
दुःख आयल्यावर ना ताका कसलेची ते पडलेले ना. तसल स्वभाव तसल गुणलक्षण कोणालागी आस की तोची म्हाका प्रिय जालाल तसलो म्हण सांगून घेन परमात्मा सांगता. तशींची अनेक श्लोकांतू मिगेल धाम कशें आस मिगेल परंधाम कशें आस म्हण सांगून भगवंतू सांगता. न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम म्हण सांगून. म्हळ्यार खंयची जाग्यांतू सूर्य चंद्र तशींची अग्नी उजवाड दिना की त्या जागो मिगेले म्हण सांगून. सूर्य आल्याद्राक नक्षत्र कशी उजवाड दिना की तशींची सूर्य चंद्र अग्नी हे तिन्नी देवाल उजवाडे मुखारी कसले उजवाड दिना काय. आणि यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम म्हण सांगून सांगिल आसा. म्हळ्यार खंयची धामा गेल्यार खंयची जागा गेल्यार वापस येवच्या जायना की त्याची मिगेल धाम म्हण सांगून. आता स्वर्गांत असो नरकांत असो आमी गेल्यार आमगेले पाप एके आमी केलें तसल पुण्य तिरू ते मात्र थंय आमी राबताची. ताजे नंतर वापस आमी भुमीक येवका जाता. जाल्यार परंधाम भगवंताल धाम भगवंतान आशिल तसल जागो म्हळ्यार यद्गत्वान न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. म्हळ्यार हे शाश्वत जावन मिगेल धामारी तू आनंदारी आशेत म्हण सांगून चंद रितीरी परमात्मू हे श्लोका मुखांतर वर्णन करता. वय ಅಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನ ಜಲಲ ಹೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಸಂಗಿಲಸ ಅತ್ತ 18 ಅಧ್ಯಾಯ म्हणताना भगवंत तागेल उपदेशू मुक्सितची येतस तो अर्जुनाक सांगता. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरमया विमृशै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु म्हण सांगून. म्हळ्यार हांव तुका पुरा ज्ञान दिल्लेलं आस. आत्ता तुगेल कर्तव्य कसं म्हण सांगलां रे. हांव सांगील विषय तू चिंतन करी मनन करी आलोचन करी आणि तुका कसं समदिस्त की निर्णय तूच घेवका. म्हळ्यार भगवंतू आमकां फ्री विल दिवन आसता मनशांक. तो ज्ञान दिता आमकां मार्गदर्शन दिता जाल्यार निर्णय घेवचे आमगेले हातांत आसता. आमगेल जिवनांत वरकेन मालगडे आसतात ती धर्मग्रंथ आसता गुरू आसतात ती तांणी आमकां मार्गदर्शन दितात ते अळवडसून घेवचे आमगेल जबाबदारी आमगेल कर्तव्य. जाल्यार भगवंतू सांगता ते विमर्श करी तुका समदिसनी म्हण जाल्यार कसा लाका म्हण आलोचन करी आणि तुगेल निर्धार तू घ्या. तू स्वतंत्र तुगेले योग्यतेक तक्क तुगेल अभिरुचीक तक्क जावन तू निर्णय घेतलो म्हण सांगून भगवंत सांगता. भगवद्गीतेंतू ध्यान वडरी कर्म भक्तियोग पुरा सांगता सांगताची अर्जुनाक तो मस्त पुरा विषय सांगता. म्हळ्यार एक मिश्र जालेले एक अंश पुरा नमन्याचे तो दिता वता अर्जुनाक. ते भगवद्गीता शूर जावचे पशपुडे अर्जुनाक श्रीकृष्ण एक प्राणसख जावन आसता. जाल्यार शूर करतरी तो ताका संपूर्ण शरणागत जाता. म्हळ्यार भगवंताक कोण ताका शरणागत जाता की तो मस्त प्रिय. भगवंत सांगता तू मिगेल विशयांत मन दवरी म्हाका आराधन करी म्हाका भक्ती करी नमस्कार करी आणि म्हाका पूज करी संपूर्ण शरणागत जा हांव तुमकां राखता म्हण सांगून भगवंत सांगता. तस जावन ह्या भगवंताक प्रिय जावन आसची तसले मार्गारी आमी चलची तशी भगवंत आमकां अनुग्रह कोरो न्ही. तशीची हे भगवद्गीते म्हण सांगल्यार बरी एक धार्मिक ग्रंथ न्हय. ते एक खंयचे एक धर्माचे मात्र ग्रंथ न्हय. हे पुराजनाक सार्वकालिक सत्य जालेले एक ग्रंथ हे एक मनोविज्ञान म्हणून सांगता. म्हळ्यार जिवनांत तूं आमकां खंयचे एक कष्टा परिस्थिती येताना हे एक आमकां एक गायडशी म्हळ्यार तांतू पुरा एक समस्येक उत्तर आसता. तस जावन हे बरी प्राय जालेल्यान मात्र वज्जूचे तशें कसलें न्हय. चेरडुवान वरकेन हे वाज्जुका ते अर्थ कोण घेवका तांणी अर्थ कोण घेवची तशी हे आमगेल जबाबदारी तांकां शिकोवचे. आनी प्रत्येक घरकडे एक भगवद्गीतेचे एक ग्रंथ आसका म्हणून सांगताची आमगेले हे कार्यक्रम आमी मुक्षिता आसंती सकड जनाक नमस्कार.